मगच्या भाव बहिणीनो एका तरणाट्याक एक दीस बोगलें घे ताका घरांत एका फाटल्यान एक कश्टा वयर कश्ट येतात काल्याक एक कश्ट आमच्या कुटुंबात एका फाटल्यान एक कश्ट कित्याक गे म्हणलें ताका अर्थ करूंक कश्ट जाले. पयलें बापाय हुशार नासतना पडलो पिड्यान पडलो. ताका बरो जावन येताना गोरवांक पिडा आयली. गायरां आनी पुरा जाताना बेळ्यांक तें कीड लागली. ते समजावन येताना परतून कोणागे हुशार ना जालें. परतून आनी एकल्याचें काम गेलें जालें. वो तरणाटो घर चलोवचो आनी जें कितें अशें जाता गे म्हूण गेलो. त्या दाडा ताका सांगलें कोणें गे आळे फलाण्या गांवांत एक मागण्याचो ह्या जाग आसा तो सांत. आमी वचोन ताका मेळ्ळ्यार बारी बरें. तो त्या कश्टांक कळलें गे म्हणून फरक पर्याय दिता. तो प्रॉब्लेम सॉल्व करता. या आमी ताचे कडेन या तूं वचोन ये म्हणलो. वो तक्षणान गेलो सांता कडेन. सांतान पुराचें आयकलें. एका फाटल्यान एक कश्ट एका फाटल्यान एक कश्ट. हे कश्ट म्हणल्यार वचनांत हें कितें करचें गे म्हूण तो पळयता. आतां इतलें अशी परिस्थिती आसतना तो काल सांत म्हणटा काय म्हणटा एक दीस तूं आमच्या घरा ये म्हज्या सांगाता रावाजे तुजे कश्ट पुरो हांव फारीक करता. एक दीस येवन तूं म्हज्या सांगाता राव आमी कश्ट फारीक करया म्हणलो. आनी वो एक दीस संजेर गेलो थंय आनी ताच्या सांगाता रावता म्हणलो. आनी सांज जाताना तो सांत ताका म्हणलो आनी हे पळय वो म्हजो गोठो व्हडलो गोठो. ह्या गोठ्यांत 100 बोकड्यो आसात. 100 बोकड्यो आसात. आनी तूं आतां पळय संजेचे आतां 9 वरां जेवण आनी पुरो जालें. आतां संजेचे रातचे संजेचे 9 वरां तुवें न्हिदाचें जाल्यार सगळ्या बोकड्यांनी बसाचे. सगळ्या बोकड्यांनी बसल्यार मात्र तुवें न्हिदेत म्हणलो. जायत सांता म्हणलो. वो तरणाटो हांगा उबे रावचे तुवें हांगा रावचे. तुवें न्हिदाचें जाल्यार सगळी बोकड्यांनी तांणी बसाचे म्हणून. तुवें बसयत या उबे रावयत पूण तुवें पळोवंत रावचें. वयर बस हांगा या उबे राव आनी बोकड्यांक पळयचे. सगळी 100 बोकडे बसल्यार तुका मात न्हिदोवंक. आनी हांगा तुवें ये आनी ह्या जागो हे बेडरूम तुजें ह्या बेडरुमान न्हिदे म्हणून. दुसरे दिसा सकाळीं 8 वरांचेर ब्रेकफास्ट रेडी केलें त्या सांतान आनी ह्या तरणाट्याक आपोवंक गेलो. तरणाट्याक आपोवन हाडून येयलो. ब्रेकफास्ट काणूंक पयलें सांगलें. काणयले उपरांत सांतान विचारलें तूं न्हिदलोय गे काल न्हिदलोय गे तूं. ना सांता हांव न्हिदोवंकूच ना. कित्याक तूं न्हिदोनाय. आळे थोड्यो बोकड्यो थोड्यो बेत्त रावल्यो. मागीर इल्लो वेळ जाताना थोड्यो बोकड्यो बसल्यो. ताच्या उपरांत आनी इल्ल्यो थेण्यो बोकड्यो बसल्यो. मागीर येणेच्यो चड बसल्यो. पूण पुरो बसता म्हणटाना 2 उब्यो ताल्यो. हांव मागणें केलें देवाड्याच्यो 2 बसल्या पुरो म्हणून. त्यो 2 बसता म्हणटाना त्यो बसोवंक ट्राय करताना येणेच्यो 4 उबे रावल्यो. येणेच्यो 4 बसताना तेणेच्यो 10 उबे रावल्यो. तेणेच्यो 10 बसताना येणेच्यो 25 उबे रावल्यो. येणेच्यो 25 बसताना तेणेच्यो 5 उबे रावल्यो. त्यो 5 बसता म्हणटाना थंय एक 40 परतून बोकड्यो उबे रावल्यो. सगळी रात सगळी बोकड्यो बसल्यो म्हूण ना. पुरो बसल्यो म्हणटाना एक या 2 उबे रावनात. एका फाटल्यान एक उबे रावता एका फाटल्यान एक उबे रावता. पुरो बसल्ले हांवें पळोवना. पुरो बसल्ले पळयलें ह्यो न्हिदतालो म्हणलो. तक्षणा सांत म्हणलो ह्यो समाजचो जिनियसो मनशाचे जिवीत अशेंत पुरो प्रॉब्लेमां गेल्ली म्हूण कोणाकच ना. एक प्रॉब्लेम गेले म्हणटाना आनी एक प्रॉब्लेम वयर आयलें. तें सॉल्व जालें ताका पर्याय मेळ्ळो म्हणटाना आनी एक प्रॉब्लेम वयर आयलो. ही जिणेची कथा ही गणितां एक सांकळ आसल्या बरी. एक सांकळींत एक गांस आसा आनी एक गांस. एक गांस जाल्या उपरांत आनी एक गांस. एक गांस जाल्या उपरांत आनी एक गांस. तशेंत प्रॉब्लेम सोल्युशन प्रॉब्लेम सोल्युशन प्रॉब्लेम सोल्युशन. समस्यो परिहार ही आमच्या जिणेची चेन. ही आमच्या जिणेचें गणितां. पुरो प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्लो आराम न्हिदतलो कोणी ना. देखून एक प्रॉब्लेम असले जिणेंत आसात ते सॉल्व करूंक पर्याय देव दिता म्हणलो. ते आयकून म्हाका अर्थ जालो. जिणी म्हळ्यार खालें म्हूण कळ्ळें. आनी जिणेन 4 दीस संतोशान जियेता म्हणून तो तरणाटो बायसर गेलो. मगच्या भाव भयणीनो आतां आमकां कळटा जिणी म्हळ्यार कितें म्हणून. जेजू म्हणटा हांव संवसाराक उजो दिवंक आयलां.
आनी तो आतांच पेटलोलो म्हाका पळोवंक जाय, आतांच तो पेटलोलो म्हाका जाय, येशवाय हेर कितें म्हाका आशना. आनी हांवें एक स्थान घेवचें आसा आनी तें तें हांव घेता म्हणसर तें घेता पर्यंत म्हज्या जिवान जिवना, म्हाका जिवान जिवना तें घडिल्ल्यान पळोवंक जाय. लुकाच्या वंजलांत 12 अध्याय 40-9 श्लोक तावन 50 श्लोक 2 श्लोक. हांव शांती संवसारांत दिवंक येवना, हांव वांटे फांटे करूंक आयलां म्हणून. हें कालें हें अर्थ करचें कशें. सोमी शांतीचो राय संवसाराक शांती दिवंक आयिल्लो म्हळ्यार आतां कितें गे म्हळ्यार आतां जेजू संवसाराक उजो दिवंक आयिल्लो कालन तो उजो म्हळ्यार कालें गे तुका कळ्ळ्यार उरलें पुरा कळटा. ह्या आयताराचो बांजेल आमी अर्थ करून खणयल्यार तो तरणाटो मुखार गेलो, शांतीन समृद्धीन तो जेवलो. त्या सांतान ताका जिनी म्हळ्यार कालें म्हणून एक प्रॅक्टिकल गणिता मुखांत्र ताका कळीत केलें. प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स अणभव ताका दिलो. कितल्या जाणां सांगलें कोण ना, साबांचे आमच्या जिणेचे वांटो म्हणून तो फातयो नातुल्लो. सामासो आमच्या जिणेंत म्हणून आमी कोणी फातये ना. आतां पळया गे, आमी असलें प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स आमकां आसल्यार आमी फातयेता. आमकां समाज जिणी म्हळ्यार कितें ते आमचे प्रजिणेचे वांटे म्हणून आमी फातयेता. सोम्याच्या ह्या शिकोवणेंतावन आमी जायतें घेव येता. सोमी फकत संवसाराक उजो लावंक आयला म्हूण मात्र सांगना, हांव संवसाराक उजो लावंक आयला म्हूण मात्र सांगना. सोमी हें सांगता गे तो आतांचो पेटलोलो म्हाका पळोवंक जाय म्हणल्यार हें म्हाका जाप दिता. संवसाराक उजो मात न्ही, तो पेटचो, तो उजो पेटचो, आख्टें जावचो, तो म्हाका आतांचो तो पेटलोलो म्हाका पळोवंक जाय, म्हाका तो पेटलोलो पळोवंक जाय म्हणटा. ही ताची आशा. ही इज डिझायर दॅट दीस फायर बी ब्लेझिंग फायर, दॅट दीस फायर बी ब्लेझिंग, तो पेटलोलो जायजे म्हणून. फायर इज पावरफुल. उजो एक सत्यवंत सकत्ती, उजो सत्यवंत, मस्त सत्यवंत बळादीक. कॅलिफोर्नियांत आयल्या वार कितें जालें उजो पेटोवन थंय. उजो लागलो आनी कितलीं नास जालीं घरां, कितलें थंय टावनशीप घरां कारां उलपोवन गेलीं म्हूण आमी पळयलां टिवीचेर. तुजो तितलो उजो पळय तितलो सत्यवंत, उजो तितलो पावरफुल. धाकल्याक एक जडसो उजो मोलादीक भांगार नितळ करता. जडसो उजो मोलादीक भांगार नितळ करता. जडसो उजो तापोवन कडल्ल्या वेळार पळया त्या भांगार उज्यांत, जडच्या उज्यांत तापोवन कडल्ल्या वेळार तें द्रव आसा तें मेल्ट जाता आनी द्रव जाता. भांगार आशिल्लें द्रव जाता, लिक्वीड जाता. भांगार आशिल्लें घट्ट भांगार आशिल्लें तें भांगार लिक्वीड जाता. आनी ताच्या भांगारांत कितें तांबें, झिंक आनी कितें पितूळ तातूंत खालें आसा जाल्यार लोंकड आसा जाल्यार हें पुरा कल्माशा, हें पुरा मेळ्ळें वयर उप येता. इम्प्युरिटीज सगळें वायट तें वयर निशेता, वयर उप येता. भांगार बरें भांगार नितळ परिशुद्ध भांगार सकयल बसता. अशुद्ध आशिल्लें सगळें सालीसायन वयर उप येयल्लें तें कुलेरान काडूंक जाता. फायर कॅन ऑल्सो कन्ज्यूम. आतां पळय उजो नितळ करता, परिशुद्ध करता. एक उजो मागीर कितें करता म्हळ्यार उजो फायर कॅन ऑल्सो कन्ज्यूम. उजो सगळी ग्रास येता, गिळटा, ग्रास येता. उजो कितें ग्रास येता नंतर उरता खाली गोबर. उजो सगळें ग्रास येता. तें कितें ग्रास येयलें गोबर करून भस्म कर मात्र ॲशेस ओन्ली तो सोडटा उजो. देखून उज्याचो एक गुण परिशुद्ध करचो आनी एक गिळचें आनी ग्रास उंचें पुरा आनी गोबर करचें. त्यो जोडल्यार रान आसा त्या रानाक उजो लागल्या वेळार तें सगळें रान खाली भस्म जाता. इतले बरे रूख आसले, बरीं झाडां आसलीं, भस्म जाता, गोबर जाता आनी खाली गोबर मात एंडा करता. जायत्या सांतांनी
उज्याच्या पिंथुराविषयी जायतो नियाळ केला. आमच्या आत्म्या भितर देवाचो देवान नितळ करचो तो उजो आमच्या काळजांत घाल्ले पिंथुरांनी तांणी पिंथरयला. उजो आमच्या काळजांत अंतर्मळांनी देव घालता आनी तो जळोवन आमचे सगळे मेळे आशिल्ले भितर अंतर्मळांनी आशिल्ले काळजा भितर आशिल्ले मेळे काळजा भितर राग मोसूर जिद्द हट्ट गर्व ते पुरा जळोवन आमचे जिवीत भांगार करता परिशुद्ध भांगार करता म्हणून मस्तू सांतांनी पिंथरयला. या पिंथरा वयर कुर्साचो जुवांव जॉन ऑफ द क्रॉस दीर्घ रितींनी विवारसिता दीर्घ लांब रितीन विवारसिता. देवा थंय एक फोटोंक तुका जाय जाल्यार देवा थंय एक फोटोंक तूं प्रवेश करताय जाल्यार ते एक रुखाच्या कुडक्यान रुखाचो व्हडलो रुखाचो खांबो रुखाचो आमी म्हणटा मुंडी म्हणटा रुखाची व्हडली मुंडी म्हणटात थोडी मुंडी म्हळ्यार व्हडलो रुखाचो एक लॉग म्हळ्यार व्हडलो खांबो रुखाची मुंडी उजो लागता ताका आनी जळटा ताका तशें म्हण फारीक तूं जावन साय उज्याचो व्हडलो एक खांबो तो खांबो जळोवन जाल्ल्या बरीत तशें तुवें जेजू लागीं देवा थंय प्रवेश जावन देवा थंय एक जावचें जाल्यार तुवें त्या देवाच्या उज्या मोगाच्या उज्यान लासाचें म्हणून सांत जॉन ऑफ द क्रॉस सांगता. तो रुखाचो खांबो जळटाना तो उजो रुखाचो फांटो जळटाना सुकुलो फांटो रूख तो जळटाना रुखाची ती मुंडी म्हणटा व्हडली मुंडी ती मुंडी जळटा आसतना क्रॅकल जाता. क्रॅकल म्हळ्यार चिट्ट करून उसाळटा किटाळां उसाळटात चिट्ट करून ती टप्प करून किटाळां उसाळटात. ते कित्याक म्हळ्यार त्या किटाळां त्या रुखा भितर त्या जळच्या सुक्या रुखा भितर ताच्या भितर आसुल्ले अशुद्ध इम्प्युरिटीज कितें आसा ते कितें आसा जावं पुरो थोड्यो किडी ताचे भितर आसल्यो त्यो जळटान टप्प करून पुटोवन उसाळटात. ताचे वेळेर उदकाचे मॉइश्चर आसूं पुरो ताचो दीक आसूं पुरो सॅप आसूं पुरो इत्यादी काल जाता म्हळ्यार त्या उदकाच्या हाका उज्याच्या हाका तो टप्प पुटोवन उसाळटात चिट्ट करून उसाळटात. रुखाचो खांबो ती मुंडी जळिल्ल्या बरीच सांजवांव सांगता जॉन ऑफ द क्रॉस सांगता तो रुखाची मुंडी रुखाचो खांबो वय उज्या संगी एक जाता. तो रूख गी उजो गी म्हण कळना सगळो थांबडो जाता. हांवें टिवीचेर पळयलें रूख जळटात कॅलिफोर्नियांत व्हडलो रूख ते पायन ट्रीज म्हणटात तेलाचे ते रूख सगळो रूख जळटाना सगळो रूख थांबडो जाता. रूख म्हण कळना तांबडो उजवाचो खांबो रावल्ल्या बरी बिकॉज द लॉग बिकम्स वन विथ द फायर. तो उजो तो उज्या सांगात एक जाता तो रूख उज्या सांगात एक जाता. रूख खंयचो उजो खंयचो कळना थापून थापून जाता. पयलें सुरवेर रूख आनी उजो विंगड एखादे उजो आसता मागीर रूख म्हूण कळटा. मुखार येताना पेटोवन जळोवन मुखार येताना तेन्ना तो रुखाचो एक फांटो मात्र जळटा पूण सगळो रूखच जळटाना तो रूख दिसतो तुका उजो मात्र सगळो रूख उज्यान जळटाना उजो मात्र दिसता. सगळो रूखच जळटाना उजो मात्र कांय अशुद्ध ना अशुद्ध टिक उसाळचें बरा रावता आनी तो प्रकाशीत जाता. उजो तूं फंकयता सगळ्यान उजवाड दिता रूख आसलो उजवाड दिता आनी हीट दिता दग मस्तू दग जाता पयस रावचें पडटा आमी. जेजूची उतरां नियाळटना आपणाची आशा वो संवसार ह्या संवसाराक उजो दिवचो म्हळ्यार पयल्यान पयलें आमी पळय जय ताची आशा देवाची आशा कितें आमच्या आत्मे नितळ करची एकत आशा. ती आशा कोणून तो संवसाराक येयला आमचे आत्मे जावं नितळ जायचे आनी ते केदळां नितळ जातात म्हणून पळोवची आशा ताका. आमचे आत्मे नितळ करची हांगा जळोवचें म्हळ्यार आमकां जळचो संवसार जळोवचो न्ही मनशाचो आत्मो परिशुद्ध करचो तांतूंतले मेळें काडचो. भांगार कशें उज्यांत घालून ताचें मेळें काडटात की तशें आमच्या काळजांत आमच्या अंतर्मळांनी आसचें फातकाचो वसो जळोवन काडचो आशा जेजूची आनी ती जळचें म्हाका पळोवंक व्हरती आशा म्हूण सांगता तो.
आतां कळ्ळें संवसार उजो दिवंक आयला म्हळ्यार आमच्या आत्म्या भितर ताच्या मोगाचो उजो, ताच्या काकुळटीचो उजो, तो आमचे थंय जळाचे आनी आमचो आत्मा परिशुद्ध जायचे. आमच्या आत्म्या भितर ताचे कुरपेचो उजो, काकुळटीचो उजो, ताच्या मोगाचो उजो जळा जाय म्हूण जेजू आशेता. सगळी इम्प्युरिटीज त्यो काडीचे, सगळी मेळोसंगती आमच्या जिणेंतावन काडीचे, ताच्या मोगाच्या उज्यान जळाचे, आमचो स्वार्थ जळोवन वचाचे. जेजूच्या निस्वार्थ मोगान, यारांच्या मोगान जळसो उजो आमच्या काळजान जळसो ताका पळोवंक जाय. आमी देवा लागीं एक जावंक जाय जाल्यार ताचो उजवाड, ताची महिमा आमी यारांक फांकय जाय. जेजूच्या देवा लागीं एक जावन आमी पयलें देवा लागीं एक जावंक जाय. ताचो उजो आमच्या काळजान जळाचे आनी ताचो देवाचो उजवाड, सोम्याचो उजवाड, सोम्याची महिमा आमी आमच्या भोंवतणी फांकय जाय. हें आशा पड्योक पळोवंक, तो आशेत आमचे तावन हें पळोवंक, हें नितळ करचें विधानांत. दीस प्रोसेस ऑफ प्युरिफिकेशन आमचो देव आमची सगळीं पातकां भितर तावन भायर हाडूंक आमी देवाक सोडिचे. देवा म्हजीं पातकां भितर लिपोवन आसलीं तीं भायर हाड, तेन्ना तुका काडूंक सुलाब जाता, तीं काडूंक सलीस जाता. भितर आसलीं लिपोवन आसलीं म्हजीं पातकां तीं भायर हाड देवा म्हूण देवा कडेन आमी विनंती कर मागचे. ह्या पासत देवाचो जळसो मोगाचो निरंतरी उजो, देवाचो मोगाचो नितळ करच्या उज्यान म्हाका ग्रासीचे, म्हाका कन्ज्यूम करीचे. देवाच्या नितळ करच्या मोगाच्या उज्यान म्हजें काळीज लासाचें. आमच्या बावडताच्या पयनार आमी मिडियोकर इल्लीशी उब मात, तो उजो आकटे आमचे थंय ना. आमचे त्याची उब मात्र आमी इल्लेशे उब मात, तिशिनी इल्लीशी उब मात ती आमच्या काळजांत जाता. कोतकोतो बावडत, कोतकोतूय उर्बा आमचे थंय ना. तशें म्हळ्यार आमी मागणें करता, आमी आयतारा मिसाक येता आनी वी ट्राय टू बी गूड, आमी बरीं आसोंक, बरीं जावंक प्रयत्न करता. ट्राय टू बी गूड. हें इतलें केल्यार आमच्या त्याची उब मात, बावडताची उब मात्र, बावडताचो उजो आमी आनी उजो एक जावच्या बरें परजळच्या बरें आमी जायना. पूण हें जिवीत इतलेंच की सोम्याक आमचें तावन जाय जाल्लें इतलेंच की इल्लेशें मागणें करचें, आयतारा मिसायचें, इल्लें बरें करचें इतलेंच की सोम्याक आमचें. ताका जाय आमचें जिवीत ताच्या मोगाच्या उज्यान जळचें तसलें. ताचो मोगाच्या उज्यान, सोम्याच्या मोगाच्या उज्यान तुजें काळीज जळटा गे. ताच्या मोगाच्या उज्यान पेटय म्हजें काळीज तुज्या मोगाच्या उज्यान म्हणून. काळजाय जेजूच्या लासय, काळजाय जेजूच्या लास म्हजें काळीज, जळय म्हजें काळीज तुज्या मोगाच्या उज्यान म्हणून. तें सोम्याक पळोवंक जाय म्हणटा तो. हें ताच्या मोगान जळचें काळीज ताका पळोवंक जाय. तसली जिवीत आमचें जावंक जाय म्हूण जेजू आशेता. पातकातावन नितळ जाल्लें, पातकातावन परिशुद्ध जाल्लें आमचें जिवीत ताका पळोवंक जाय. तें ताका जाय. तेन्ना ताका आमचे संगी एक जावंक जाता. सोम्याक आनी हांवें एक जावंक जाय. एक जावंक जाय हांवें म्हळ्यार खंतार बरें जावंक जाय. हांवें एक जावंक जाय सोम्या संगी, हांवें एक जावंक जाय सोम्या संगी, ताची महिमा परगटूंक, ताचो उजवाड परजळूंक, हांवें एक जावंक जाय सोम्या संगी. हें हांवें परजळूंक जाय. प्रकाशीत तरान सोम्याचो उजवाड, सोम्याची महिमा हेरांक दिवंक, हेरांक परजळूंक हांवें सोम्या थंय एक जावंक जाय. एक जावंक जाय जाल्यार म्हज्या पातकाचें आलें प्राशुद्धपण हांवें ताच्या मोगाच्या उज्यान लासूंक जाय. मोगाचो उजो म्हज्या काळजान पेटोवंक जाय. ते स्त्री दोन आयली, जेजूच्या पांयांक पडली आनी तिणें एकूच आसयत म्हणून रडली, ती पाताक रडली आनी केंसांनी तिच्या पुसलें तें आनी सुगंध तेल गेलें. आनी म्हळ्यार आनी मुखार म्हजें जिवीत जेजूच्या महिमेन त्या सुगंध कशें पाचारता गे, जेजूच्या उजवाडान, जेजूच्या मोगान तें परजळटलें म्हणून उठून गेली. जेजू कांय उलोवना. जेजूच्या काळजान कितें जाता, अंतर्मळ्यान कितें जाता, परिवर्तन जाता. पाताक रडोवन तिच्या पाश्चात्ताप पावोन ती कन्वर्ट जाल्ली जेजू तिच्या काळजान जावची ती करणी पळयता, तिका बेसावन दिवन धाडटा. तो उलयता त्या फरिसावा कडेन, काळीज फरिसा परिवर्तन जायनासल्या कडेन, जेजूचो मोग ताच्या काळजांत जळनासल्या कडेन ताका तो बुधबाळ सांगता, स्त्रियेक बेसावन दिता.
नियाळ करया मोगाच्यानो उज्याचें आकटें नितळ करचें तें उज्याचें आकटें जेजूच्या मोगाचें आकटें परिशुद्ध करच्या जेजूच्या मोगाचें आकटें आत्म्याच्या भितर आमच्या आत्म्यांनी जेजूच्या मोगाच्या आकट्यान परिशुद्ध करचें तें पिंतूर दोळ्या मुखार दवर नियाळया भांगार खडोवचें आनी ताचें सगळें मेळ्ळें वयर पिवचें वयर निशोवचें भांगार खडोवचें कायदानांत भांगार खडयतना तें मेळ्ळें पुरा तांबें आनी झिंक कॉपर आनी आयर्न आनी कॅल्शियम मॅग्नेशियम तें पुरा वयर वयर येता तें पुरें इम्प्युरिटीज काडटना भांगार मात उरता परजळचें भांगार तें पिंतूर आमच्या दोळ्या मुखार दवर नियाळया जळच्या रुखाचो खांबो नियाळ करया तो खांबो जळटना तांबडो जावन तो उजास उजोत्तो जाता तो रूख म्हूण कळना उजो तें पिंतूर दोळ्या मुखार दवरया तशें आमी देवा लागीं नितळ परिशुद्ध जावन ताचे लागीं एक जावंक आशया आनी ती आशा सोम्याची पूर्ण करया जेजूच्या काकुळटीच्या उज्यान सोम्या तुज्या काकुळटीच्या उज्यान तुकाच तूं म्हाका दिवन म्हाकाच हांव तुका भेटयतां म्हाका तूं रुपांतर करूंक दी तुजो काकुळटीच्या उज्यान म्हाका रुपांतर कर तूं तो उजो जळोवन दी फाल्यां न्ही आयच्या दिसांत म्हज्या काळजान तुज्या मोगाचो उजो तुज्या काकुळटीचो उजो तुजो रुपांतर करचो उजो तो म्हज्या अंतरमळ्यांनी आजूच तो जळोवन दी फाल्यां न्ही आजूच तो म्हज्या थंय जळोवन दी म्हज्या काळजान तो उजो लाय आजूच पेटोवन दितो तेन्ना तूं तुज्या केदळा देवाचो उजो तुज्या काळजान जळटा तेन्ना बाबा भयणी केदळा जेजूच्या मोगाचो काकुळटीचो उजो तुज्या काळजांत आमट्या बरी तो जळटा गे तेन्ना तुज्या बापय तुज्या विरोध रावंक पुरो कित्याक ताच्या काळजांत आणखी स्वार्था ताच्या काळजांत आणखी रागा ताच्या काळजांत आणखी मोसोरा ताच्या काळजांत गर्वा देखून तुज्या आनी बापाय मदें विरोध बापय पुता विरोध पुतो बापाय विरोध म्हणा तुज्या काळजांत जेजूच्या मोगाचो काकुळटीचो उज्यान तूं बरोवन तुजी जिणी देवाची महिमा परपासारतना तुजी आवय तुज्या धुवे विरोध तुजी धूव तुज्या आवय विरोध रावंक पुरो आनी तो काकुळटीचो उजो तो मोगाचो उजो जेजूच्या मोगाचो उजो तुज्या काळजान दळटना तुजी सूण तुजी व्हंकल तुज्या माय विरोध रावतली तुज्या आवय विरोध रावतली तुज्या आवय सुणे विरोध रावतली केदळा शांती ना घरान शांती आसना पूण तुजे थंय शांती आ तुजे थंय एका भयणी थंय शांती आ तुज्या आवय थंय बापाय थंय शांती आ देखून जेजू म्हणटा कुटुंबांनी थोडे फावटी शांती येयचे जाल्यार ताच्या काळजाचो ताच्या मोगाचो आनी काकुळटीचो उजो आमच्या काळजान तो पेटाचे पळय बेट्टी लांब गोमटी माय सुणो केदाळाय माय सुणो बेट्टी लांब गोमटी म्हणली ती सुणू ताच्या माय लागीं आनी ताच्या मदें एकच एक दीस समा पडना रोपीक स्ವಂತ गॅरेज घालूंक रोपी म्हळ्यार त्या मायेचो पूत तो बेट्टी लांब गोमटी ताच्या नवऱ्याक कळून इंगड आमी गॅरेज घालीचे म्हणून पूण आवय सोडिना गॅरेज घालूंक आवय सोडिना म्हणलो राग आनी तेन्ना बेट्टी खाल म्हणटा आवय खाणी सुणेक दाळाय राग देखून तो राग निवारचे जाल्यार बेट्टीच्या काळजांत सोम्याचो रुपांतर करचो ताचे राग मोसोर संवसारी स्वार्थ आशा ती जेजूच्या मोगांत लासूंक ताणें सोडिचे तेदाळ ताचे जिवान जेजूच्या उज्यान मोगाच्या उज्यान काकुळटीन तें लासता तशें जावंक जेजू आमकां कृपा दिवन दी आमेन उजो तुजो काळजान म्हज्या सोम्या आशेताय तूं सोम्या उजो तुज्या काकुळटीचो लावंक म्हज्या काळजान उजो तुज्या मोगाचो उजो तुज्या काकुळटीचो जळोवंक काळजान म्हज्या आशेताय तूं सोम्या बिटिका कुरपा तुजी जळोवंक हांवें उजो काळजान म्हज्या तुज्या काकुळटीचो उजो तुज्या मोगाचो जळोवंक काळजान म्हज्या सोम्या दी कुरपा तुजी
पाताक जोडून दे, लासून वसून दे, दिसोंग तुझी महिमा, सगळ्यांतल्यानी दिसोंग तुझी महिमा. लांब तो उजो आशेत तूं सोम्या, उजो तुझ्या काकुळटीचो, उजो म्हाका रुपांतर करचो, जळोवन दी काळजांत म्हज्या.